बाद में इधर ही हम शाम को इसको रिलीज करते हैं। ऐसे डिटेल है। लगाई दी वीडियो बनाई नमस्कार. आम्ही सध्या आसात तेमवाडा दर्यादेगेर आणि दर्यादेगेर हांगर कांसव संवर्धन मोहीम ही 1997 सालासावन राबयली वयता. ह्या हंगामात डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्याक सागरी कासव येवपाक सुरवात जाल्ली आणि आता मेरेन डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी ह्या मजगती 36 सागरी कासवांनी वट्ट 4000 परस चड तांतयां घातलेली आसा. आणि काल राती हांगासर वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 93 कासवांची पिल्लां समुद्रात सोडपाक तांकां यश आयिल्लें आसा. हांगासर जर आमी पळयले जाल्यार तत्कालीन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी कांसव संवर्धन मोहिमे खातीर वट्ट 500 चौरस मीटर जमीन ही आरक्षीत केल्ली आणि त्या जागेन जी सागरी कासव येताले ती तांतयां घालताली. मागीर मोरजे वाठारान आसूयेत, आशव्या आसूयेत, हरमल, मांद्र्या हांगर जी कासय तांतयां घालीत ती तांतयां हांगासर हाडून ती सुरक्षीत दवरपाचें काम करताले. पूण आयज जर आमी पळयले जाल्यार दर्याचें उदक कशा तरेन वाडटात आणि ताचो परिणाम जी अंडी पयली सुरक्षीत दवरपाची जागा आशिल्ली ती जागाय आता पाण्या खाली वचपाचो प्रसंग इल्लो आसा. ताचें मुखेल कारण जावं येता शापोरा न्हंयन व्हडा प्रमाणान ड्रेजिंग सुरू आसा. तांचे लॉची येवपा वचपाक तांकां अडथळे येता आणि सरकारान थंयसर मान्यता दिल्ली आसा. पूण ताचो परिणाम ज्या वाठारांनी सागरी कासव संवर्धन मोहीम राबयली वयता थंयचे ती रेंव आशिल्ली मोव रेंव मातीच गायब जाल्ली आसा आणि उदक त्या जागे पर्यंत पावल्लें आसा. सरकारान आणि वन खात्याच्या मंत्र्यान हांगासर एकदा भेट दिवपाची गरज आसा. जर भविष्यान हे अशेंच रावले जाल्यार सागरी कासवांक जी अंडी तांतयां आसता ती सुरक्षीत दवरपाक जागाच उपलब्ध जावची ना. वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी आमी पळयता हांगासर जे वयर तेम आशिल्ले वाळूचे तेम थंय सपाट करून तांच्यांनी ही तांतयां आता सुरक्षीत दवरलेली आसा. पयलीं ती सकयल दवरपाची किनाऱ्याचेर ती जागाच थंयसर शिल्लक ना. आता आमी पळयता हांगासर सॅक आहात त्या सॅका पर्यंत कशा पद्दतीचे उदक पावल्ले आसा. दर्याचे उदक कोण रोखूंक शकना. पूण जे काही नियम आसता ते नियम आमी पाळिनात. ताचो परिणाम मागीर सगळ्यांक भोगचो पडटा. ज्या पद्दतीने कांसव संवर्धन मोहीम राबयली वयता हांगासर फाटल्या 2 वर्सां पयलीं राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे आयिल्ले आणि तांणी ही सगळ्या वाठाराची पळोवणी केल्ली आणि हांगासर बऱ्या तरेचे अभ्यास केंद्र उबारतलो आणि सगळ्या सोयी सुविधा उपलब्ध करतलो अशें तांणी आश्वासन दिल्लें. पूण ताचो कित्याक दुर्लक्ष जाला हो एक संशोधनाचो विशय जावन आसा. हांगासर 24 वरां जे वन खात्याचे कर्मचारी काम करतात, ड्युटी करतात, तांकां कसल्याच प्रकारचे सोयी सुविधा ना. लायट नासता, फॅनाची तर सोयीच जायना आणि एखाद्या वेळार जर चेंजिंग रूम ना, शौचालय ना, टॉयलेट ना, ह्या परिस्थितीन हे कर्मचारी काम करतात. 24 वरां काम करून जी खंयच्या वाठारान समज हरमल कासयन
तातयां घातली मांद्र्यां घातली जाल्यार थंयच्यान वचून हे कर्मचारी हाडटात आनी सुरक्षीत हांगासर तातयां दवरतात. वागाथोर वाठारानूय कासय येतात, थंयली तातयां हाडून हांगासर सुरक्षीत दवरपाचें काम सध्या वन खात्याचे कर्मचारी करीत आसात. सरकारा कडेन आमी ह्या माध्यमांतल्यान अशी मागणी करता की पयलीं जी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी 500 मिटर चौरस मिटर जागा जी तातयां सुरक्षीत दवरपा खातीर जागा निवडलेली त्या जागेची पळोवणी करची. थंयसर आतां मोव रेंवूच उपलब्ध जायना, सगळें उदक पाविल्लें आसा आनी भविश्यान जर अशेंच घडलें जाल्यार ही कासव टर्टल मोहीम आसा ती धोक्यान येवपाची शक्यताय आसा. तेचे खातीर सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवचो आनी ही कासव टर्टल मोहीम व्यवस्थीत सुरळीत करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.